अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे हे आमचे जे आयज भुरगे सगळे हांगासर जमलेले आसात परीक्षेच्या संदर्भात प्रोटेस्ट करपाक गव्हर्मेंटाच्या निर्णयाचो तेचेर उलयतना सगळ्यात पयलीं सांगपाक सोदता की हे भुरगे जे आमचे आयज जमल्या ते आमचे मेन म्हणजे एक प्रवासी आसा आमच्या बसींनी वयता तेंचेर आमचें पोट चलता आनी आयज जेन्ना तेंच्यांनी आमकां उलो मारला तेन्ना आमचें कर्तव्य आहा तांकां पाठिंबो दिवपाचो पाठिंबो कित्याक दिवपाचो की तेंची मागणी जी आहा ती न्यायपूर्वक मागणी मागतात ते सरकारा कडेन तेंच्यो ज्यो परीक्षा पळय आहा त्यो परीक्षा जाहीर जाल्ल्यो आसा सरकारान जाहीर केल्या 23 तारखेर म्हणून तेंची म्हणणें कितें आहा की कोवीड सिच्युएशनाक लागून खुबश्या भुरग्यांक कोरोना जाल्ल्या मुळे तांकां टायम मेळोंक ना अभ्यास करपाक किंवा तांकां क्लासींनी शोका निर्माण जाता आनी सगळ्यात पयलीं हांव सरकाराक हें सांगपाक सोदता हांगासर की आयज प्रवासी जे बसींनी प्रवास करता भुरगे किंवा आनीक वेगवेगळे प्रवासी जे बसींनी प्रवास करता बसींनी आमी सरकारा कडेन मागलेले अखिल गोवा बस मालक संघटनेतर्फे की कंडक्टर जे बसीर काम करता ड्रायव्हर जे काम करता ते जवळ 300-400 लोकांच्या संपर्कान दिसाक येता तेन्ना तांकां कोवीड वॉरियर्स म्हणून जाहीर करचे आनी तांकां वॅक्सिन दिवपाचो कार्यक्रम प्रायोरिटीचेर सरकारान हातीन घेवचो हे आमी सरकारा कडेन मागणी केल्ली पूण हे सरकार खंय तरी ह्या सरकाराक आयकपाकूय येना आनी ह्या सरकाराक म्हाका दिसता दिसा येना आनी ती मागणी आमची तशीच पडना पूण आयज जेन्ना ह्या भुरग्यांचो जेन्ना प्रश्न उपस्थितीत जाता तेंची सेम मागणी आहा की कोरोना वाडता देशभर वाडता देशभर केसी वाडटा सगळे कडेन महाराष्ट्रांत पोस्टपोन केल्या थोडे कडेन एग्जामी थोड्या स्टेटींनी थोड्यांनी ऑनलायन घेवपाची हे केल्या व्यवस्था केल्या तशेंच हे आमचे भुरगे जे आहा गोंयचे हे एग्जाम कॅन्सल करूंक दिना सरकारा कडेन न्यायपूर्वक मागणी मागता ते नॅचरल जस्टिसान मागता की आमच्यो ज्यो परीक्षा ज्यो आसा त्यो कोविडामुळे एक तरी ऑनलायन घेवपाची व्यवस्था करची किंवा पोस्टपोन करच्यो म्हणटा तेंची मागणी म्हाका दिसता न्यायपूर्वक आहा आनी नॅचरल जस्टिसूय तांकां एप्लाय जाता आनी सरकारान हेचेर विचार करपाची गरज आहा आतां सरकार जे आहा आमच्या गोंय राज्याचे खास करून मुख्यमंत्री गेली म्हयनो 2 म्हयने पळयता हांव मुख्यमंत्र्याक की मुख्यमंत्र्याचें सगळें लक्ष जें आहा तें सांखळे म्युनिसिपालिटीनूच गुंतलेलें आहा तो हेजो पोपटाचो जीव हितून गुंतलेलो आसता तसो मुख्यमंत्र्याचें पळय जें लक्ष पळय आहा सांखळे म्युनिसिपालिटीन गुंतलेलें आहा खंय तरी तेणी हेवटेन तेवटेन हें करून जगलिंग करून त्या सगलांनी ग्रुपाक हे दिवन शह दिवन त्या हेका आमच्या यशवंत माडकाराक हाडून बसयलो अजेलीचेर पूण जेन्ना हे फोडाफोडी करतना दामू गाडी म्हणून पळय आसलो तेकाय फोडलेलो देवाक सुद्दां हो मुख्यमंत्र्याचो पळय जो मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतलो हो मान्य जालो ना त्या दामू गाडीक देवान आपोवन येलो आनी मुख्यमंत्र्याचो डाव जो आहा तो सोंपचेल आनी त्या माडकाराक तुळीच मेळोवन उडयला हांकां दोगांय देवान सुद्दां पूण हांकां आयज अक्कल येना ह्या लोकांक हे आमचे बहुजन समाजातले लोक हे आयज सरपटत वयता ह्या मुख्यमंत्र्या वांगडा हे माडकार अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आनी सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे कितें की खंयच्याय तरेन मुख्यमंत्र्यांनी म्युनिसिपालिटी मेळोवपाक संपूर्ण आपली यंत्रणा कोणाक लायली मिलिंद नायकाक सांगून एका त्या पार्सेकाराक घरा आपयलो केस घातली म्हणून शेवटी विजय हो सत्याचो जालो आनी पयर सगळ्यांनी हो ग्रूप थंयसर येयलो पूण आतां मुख्यमंत्र्याक सांगपाचें म्हणजे म्हाजें हेतू कितें आहा की तूं आतां तुजी गेली म्युनिसिपालिटी हातींतली सांखळेकार तुका लागीं धरिना हें खंय तरी सिद्ध जाता तेन्ना हांव मागणी करता तुजे कडेन ते आमचे टॅक्सीवाले सगळे आमी जे पळय स्ट्रायक करता आनी आयज स्टुडंट्सांक तुवें रस्त्यार हाडल्या देशाचें भविश्य हे फुडलें आसा देशाचें हे भविश्य नरेंद्र मोदी तेंचे कडेन मन की बात करता आनी तूं तांकां रस्त्यार हाडटा हे खंयच्या कायद्यान बसता तेन्ना तुजे कडेन मागता की हे फुडाराचें भविश्य पळय जें आसा तांकां सगळ्यो सवलती दिता सरकार हाफ टिकेट येते पूण तेंची आयज मागणी खंय तरी सरकारान आयकून घेवची मुख्यमंत्र्याक जर आतां म्युनिसिपालिटीच्या कामांच्यान चडशी आतां जाला सगळे काबार जाले माडकार गेलो घरा माडकाराचो मोरया केलो तेन्ना मुख्यमंत्र्याक मागता तुजो मोरया आहात तो मार्चान फुडल्या येणाऱ्या सगळे तुका रावल्या जपोन रावल्या सगळे घटक हे आतां स्टुडंटूय उलयता खंयच्याय परिस्थितीन तुमकां घरा धाडूंक जाय तेन्ना मागता
त्यांची मागणी जी आहे काळजांच्यान उलो मारता आनी आमी मागता की आमचो पूर्ण पाठिंबो भुरग्यांची जी मागणी आहे हांकां आसा आनी सरकारान बेगींतल्या बेगीन ज्यो त्यांच्यो परीक्षेच्या संदर्भात निर्णय घेवचो आनी जो सस्पेन्स आहा पळय तो जाता तितले बेगीन काबार करचो. त्या भुरग्यांक शिक्षणाचो प्रश्न आहा तो 1 वर्स आख्खे तेंचे 1 वर्स गुंतलेले आहा ह्या हितून सरकाराच्या निर्णयान. 1 वर्स फुकट वता म्हणजे मनशाक कितें सफर जाता हें आमी पळयलां. आमी जेन्ना शिकताले पळय त्या वेळाचेर आमचे आवय बापूय आमकां कशेय तरेन अभ्यास करून घेताले. पूण आयज दुर्दैवान ह्या सरकाराक काय पडलेलें ना. हरशीं मुख्यमंत्री भुरग्यां घरान तो बायलूय तेजी टीचर पूण हांकां कळपाक जाय की बाबा भुरग्यां कडेन कशें वागपाक जाय कितें पळय तें. तर ह्या मागणी करता तेंच्यांनी आपली मुख्यमंत्री म्हणून आनी शिक्षण मंत्री पब्लीक इंट्रस्टान काम करचें. हे स्टुडंटाच्या इंट्रस्टान काम करचें. स्टेक होल्डराच्या इंट्रस्टान काम करचें. स्वताच्या तिजोरी भरपाक बसोंक ना थंय. प्रॉपर्टी खरेदी करपाक बसोंक ना लोकांनी पब्लीक इंट्रस्टान बसयला तुका थंयसर. तेन्ना जाता तितल्या बेगीन भुरग्यांची मागणी आयक दोळे उगड. फाल्यां तेंचो मोर्चा त्या मोर्चाकूय आमी पाठिंबो दितले. आमी तो हजर रावतले गोवा बोर्डाचेर. आनी हांव तेंचे कडेन मागता तेंच्यांनी बरोवन निवेदन मुख्यमंत्र्याक दिवचें. रिकॉर्डाचेर रावा बरोवन दी मुख्यमंत्र्याक सायनी मारा सगळ्यांनी रिकॉर्डाक दिया. आमचो पूर्णपणान तुमकां पाठिंबो आहा आनी हेच्या फुडें आसतलो आनी सदांच आमी भुरग्यां वांगडा आसतले. कारण आमी एकेकाळी स्टुडंटूच जाल्लेले. आयजूय आमकां आमच्या भितर आमचे भुरगे शिकता. आमच्या भितर स्टुडंटा बद्दल आदर आसा आनी वेळोवेळी आमचो तांकां पाठिंबो आसतलो. परत एकदां उलो मारता मुख्यमंत्र्याक माडकाराचो मोरया जालो तुजो मोरया जावच्या आदी बेगीन त्या भुरग्यांचो निर्णय करचे आनी तांकां एक रिलीफ दी. नॅचरल जस्टिसान तांकां रिलीफ दी. सगळ्या राज्यांनी दिल्या तशी तांकां रिलीफ दी. एक तर एक्झामी ऑनलायन घे किंवा पोस्टपोन करचे. We want justice. 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 We want कॅन्सल झालेले आहा. CBSE ची एक्झाम कॅन्सल झाले दिल्ली बोर्ड. जाल्यार आमचे कित्याक जावंक ना कॅन्सल. आमकांय कोरोना लागता न्हू. आनी फाल्यां आमी सगळे जाण गोवा बोर्डा कडेन प्रोटेस्ट करतले. जे कोण आमकां अपोज करतले ते आसुनी आनी जे कोण आमचे बरोबर आहा ते आपले विथ पेरंट्स येवपाक शकता आनी विदाउट पेरंट्सूय येयला करता. आमी थंय फाल्यां प्रोटेस्ट करतले गोवा बोर्डा कडेन 9:30 तुमकां दिसता भुरगे तुमच्या वांगडा येतले म्हणून? हां भुरगे तुमच्या वांगडा येतले काय दिसता? कारण भुरग्यांची स्टडी मेन इम्पॉर्टंट. जे कोणाक प्रॉब्लेम जाता लायक आमचे भशेन कोणाक प्रॉब्लेम जाता ते येतले. कोणाक येवपाचे ना प्रॉब्लेम ना येना जाल्यार उपकारता. सपोज गव्हर्मेंट तुमकां एक्सेप्ट हे करिना रिलीफ दिना जाल्यार तेजे फुडले स्टेप्स कितें आसता? फुडलो स्टेप मंडेचाच कळटले कितें तें. मंडे आमी लास्ट प्रोटेस्ट करतले. आनी खंय प्रोटेस्ट करपाचें हांव हय नाल्यार आमी ऑल गोवाचे भुरगे एकदाच प्रोटेस्ट करतले. कोणाक मेळटले हां चेअरमॅनाक मेळटले आनी आमी आमचे कडेन पेटिशनूय आहा आनी तो 16,000 भुरग्यांनी आमी पेटिशन सायन केल्लेले आहा की आमकां बोर्ड एक्झाम नाका म्हणून. आनी तो एकटो कोण आहा तो म्हणटा की 2 पेपर व्हरून तिसऱ्या पेपराक जर आमकां कोवीड जाता जाल्यार आमी त्या पेपरान जुलायान बरोवपाचे. तशें जाल्यार आमी जुलायानूच बरयना डायरेक्ट पेपर. 2 पेपर बरोवन तो टेस्ट करतलो आमकां. मागीर आमकां कोवीड सांपडटले. मागीर तो आमकां घरा बसयतलो. आनी जे तेंच्या कितें जे आतां कोवीड जाला ताका रिकवर जावंक ना ते कशें येतले एक्झामीक बरोवपाक ते आहा न्हू. एक्चुअली आमकां सपोर्ट ऑल ओव्हर गोवाचे जे स्टुडंट सगळ्यांचो आसा. फक्त आयज आमी थोड्या भुरग्यांक कित्याक पळयला काल आमी म्हापसा प्रोटेस्ट केल्लो. आमकां लोकांनी क्रिटिसायज केलें सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करना हें करना. सो आमी हे डिसिजन घेतलो ग्रुपार. आमी मातशें लायक डिस्कशन केलें मिटींग घेतली आनी 20 भुरग्यांक आपयले कारण सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जावनी. 3 दीस जाले आमी आतां प्रोटेस्ट करता. सरकाराच्या एकाय मनशान आमकां ती अजून एश्युरन्स दिवंक ना आनी अशेंय म्हणा की आमी डिसिजन रिकन्सिडर करता. हितून एक साबीत जाता की लायक सरकाराक आमचे पडलेलेच ना म्हणून. सो आतां फाल्यां हांव सगळ्या भुरग्यांक अपील करता गोंयच्या जेंकां ह्या सरकारी डिसिजनाचो त्रास जाता जेंकां बोर्ड एक्झाम कॅन्सल जाले एटलीस्ट पोस्टपोन जाले तरी जाय. फाल्यां आमी 9:30 परवरी गोवा बोर्डाच्या भायर प्रोटेस्ट करतली आनी चेअरमॅनाक मेळपाक ट्राय करतले. सगळ्या भुरग्यांनी हांव अपील करता इट्स नाव ऑर नेवर. आयज आमी उलोवंक ना जाल्यार फाल्यां आमकांच त्रास जातलो. ह्या कंडिशनान शिकून आमकां एक पासिंग मार्क्स सुद्दां पडल्यार फाल्यां एडमिशन काय गावचें आमकां. गव्हर्मेंट आमकां इन्शुरन्स दिता की कट ऑफ कमी करतले म्हणून ते काय जावपाचें ना. सगळ्या भुरग्यांक अपील करता की प्लीज फाल्यां जाता जाल्यार विथ पेरंट्स जाल्यार तुमी एकटे तरी यात म्हणून. आनी फाल्यां आमी एक पेटिशन करून चेअरमॅनाक मेळया आनी आमचो लायक आमची सायड हे करुया. थँक्यू. SOPs आतां आमी पोर्टुगेजान पळयता SOPs घेता गव्हर्मेंट घेता तरी केसीस कशें वाडल्यो.
एसओपी नावाक आसा त्यो फॉलो कोण करिना. एसओपी आता स्कुलांनी थर्मल गन आहा, सगळ्यांचे सेम 31.6 ते कॉन्स्टंट टेम्परेचर आसता. भुरगो एकट्याक आमच्या जोर येयलो ते टेम्परेचर केले, टेम्परेचर नॉर्मल येता. एसओपी ते फक्त ऑन पेपर आहा, प्रॅक्टिकली कांयच जाणा, सगळ्यांक खबर आहा. म्हणपाक इजी आहा. ऑनलायन क्लासी घे म्हटले घेतल्यो की भुरग्यांची हालत जाली, आमकां कन्सिडरेशनाक घेवना बाबा तुमचे पोर्शन कंप्लीट जाला, कितें कळला काय ना, काय आमकां कन्सिडरेशनाक घेवंक सुद्दां ना. फाल्यां फक्त इतलेंच अपील करता, सगळ्या भुरग्यांनी सपोर्ट दियात. आनी फाल्यां समज तुमी आपल्या रायटाक उबे रावंक ना जाल्यार मागीर विकासाक काय फायदो ना, मागीर लायफ टायम आमकां भुगचें पडटलें. थँक्यू. तुम्ही अपॉइंटमेंट बी घेतले चेअरमॅनाची? अपॉइंटमेंट आमी घेवपाचें आतां मेन प्रॉब्लम कितें जाला, आमचें कम्युनिकेशन सारकें जाना. लायक मडगांवचे भुरगे सेपरेट प्रोडक्ट करतात, सो फाल्यां आमी लायक मेळोन करतले आनी अपॉइंटमेंट बी ते जावपाचें आमी लायक आमचे उलोवपाचें आयज उलयतले आमी फाल्यां मेळपाक वयपाचें. सपोज काय जावपूच ना जाल्यार फुडें जावपूच ना, ते नेगेटिव्ह चिंतून काय फायदो ना. आनी आमी एक पॉझिटिव्ह अप्रोच घेवन वयतले. नेगेटिव्ह चिंतून कितें गावतलें, एक पॉझिटिव्ह चिंतून तरी लायक आमकां लायक बरो असो कॉन्फिडन्सूय गावतलो. जावपाक ना म्हणजे अशें ना की लायक ह्या वर्सा आमी 12th बेजा आमकां सगळ्यांक वोटींग कार्ड गावपाच्या, फुडल्या वर्सा एसेंब्ली इलेक्शनचा, तेन्ना आमी कितें ते पळोवन घेतले. टेन्शन घेवपाची गरज ना आमकां. काल हांवें इंस्टाग्रामार एक व्हिडिओ घातलेलो आनी ऑल्सो ऑन फेसबूक, कित्याक जायते भुरग्यांनी म्हाका इंस्टाग्रामार मेसेज केला, मॅम प्लीज सपोर्ट कर म्हणून. एटलीस्ट 30 to 35 स्टुडंट. आमी 24 एप्रील एक्झाम तेंचे रेडी आहा. CBSE बोर्ड डायरेक्टली कॅन्सील करून 10th कॅन्सील केला आनी 12th पोस्टपोन केला. पूण आमचे गोवा बोर्ड कॅन्सील करूंक ना. पॅन्डेमिकच्या टायमार आतां आमी सगळे जाण आसा आनी ते न्यू स्ट्रेन म्हणून ते सगळे युथाक इट्स मोर फियरफूल फॉर दॅम, कित्याक तांकां बेगीन जाता एंड इट्स व्हेरी शॉर्ट टायम. ते हे धरून पॅन्डेमिक टायमार आतां केसीस वाडल्यात. अर्लियर देवर नो केसीस, सो इफ दॅट वॉज प्रोलॉंग एक्झाम करपाक जाता. पूण नाव केसीस वाडीत आहा. आयज हांवें न्यूजपेपरार वाचला की 5 deaths 3 in GMC आनी 2 in हॉस्पिटल म्हणून. आतां इज गव्हर्मेंट गोन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हेंचे? कितें प्रोविजन केला, एसओपी कोण सांगला. अरे 5 स्टुडंट्स हॅव मेसेज मी, मॅम म्हाका कोविड जाला आनी आमची टिचरे सांगता म्हणून सांगनाका कोणाक, कीप इट इन अ हायडींग. फॅमिली मेंबराक कोविड आसा, अरे नेबराक कोविड आसा, दे कॅन इवन गो फॉर ट्युशन. आनी कोण जायते स्टुडंट्सान मेसेज करून धाडला की त्यांचे पोर्शन पासून काबात झाला क्विकली आणि देर इज द टीचर्स आर नॉट कमिंग ऑनलाईन. इंटरनेट सारखी ना. तुम्ही होल इयर ऑनलाईन स्टडी केला आणि एक्झामा टायमार ड्युरिंग केसीस वाढोन तुम्ही ऑफलाईन एक्झाम घालता. ऑल दी अदर स्टेट्स हॅव कॅन्सल्ड ऑर पोस्टपोन. व्हॉट इज द रिक्वेस्ट? पोस्टपोन बोर्ड एक्झाम. जायते जाण म्हणटा ते पार्टी करता, हे करता, सगळे करिना. जे कोणाक त्रास जाता तांकां खबर आहा. इन देअर ओन फॅमिली सो मेनी बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिक फॅमिलीज हॅव लॉस्ट जॉब. एक भुरग्यांनी म्हाका एक मेसेज केला की बाबा माय फादर हॅज लॉस्ट द जॉब अँड आय डोंट हॅव मनी टू गो इवन फॉर ट्युशन. आय डोंट नो ऑल द मेसेजेस आर कमिंग थ्रू ऑनलाईन. आय कांट अंडरस्टँड. कोणाक विचारू सर पासून ऑनलाईन येना म्हणून. सो जायते आमचे गोवा बोर्डाचे भुरगे, they are all not from rich families, they are from normal families and some are from poor families. But CBSE board जे हा, they are all from rich families. त्यांका डिसिजन घेवपाक जाता पण आमचे गोवा बोर्ड डिसिजन क्यों घेवपाक जायना? मेन थिंग इज हेल्थ. एड्युकेशन कम्स लेटर. अरे त्यांका कोविड जाल्यार इज गव्हर्नमेंट गोइंग टू हेल्प, गोइंग टू बी केप्ट रिस्पॉन्सिबल? एनीथिंग? आमचे CM सांगतात 60 बेड्स हा, 50 बेड्स. बाबा कोविड इट्स अ व्हायरस. सम पीपल मायट बी ट्रान्समिटींग. म्हाका आनी कोणाक मेळोंक शकता. आणि भुरगे जे बरयता एक्झामीन ते सगळे जाण येतले आणि बरयतले कारण हाय हॅलो सामान दी अदर विल से हाय हॅलो. सो प्लीज अंडरस्टँड. आय एम ऑल्सो अ मदर. आय ऑल्सो हांवें सगळे जाण म्हणटा सेसिल यू शूड फॉलो पॅन्डेमिक सोल्युशन. अरे बाबा आमी प्रोटेस्टार भुरग्यांक कित्याक प्रोटेस्टार हाडपाक जाय? अरे त्या चिल्ड्रन दे आर सपोज टू बी स्टडींग ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ एक्झाम सो दॅट दे कॅन फोकस ऑन कम्प्लिटिंग देअर नोट्स. त्यांचे प्रिलिम्स आताच काबार झाले आणि ओनली फ्यू डेज आर गिवन फॉर देम टू स्टडी. हाऊ मेनी डेज झाला? 5 or 6 days. 5 or 6 days पूरा रे. आणि 24th आर एक्झाम. यू नीड एटलीस्ट 1 month फॉर प्रिलिम, 1 month फॉर बोर्ड एक्झाम्स. आमकां पासून वेन वी स्टडी 20 years ago आमकां तांकां बेस्टीक काबार क्वेश्चन काबारी करून अँड सगळे ऑनलाईन. यू कॅन अंडरस्टँड ऑनलाईन आमकां आता तुम्ही सगळे जाण पळयता ऑनलाईन. समटायम्स इंटरनेट हा, इंटरनेट ना. भुरग्यांचे इंटरनेट ना. हाऊ दे सपोज टू स्टडी अँड get all their notes together.
प्लीज गव्हर्नमेंट रिक्वेस्ट करता आम्ही की जिथून तुम्ही हे प्लॅन करपाक जाय पॅन्डेमिक सी देर विल बी स्टुडंट्स हू हॅव स्टडीड अँड वेटिंग टू कंप्लीट अँड फिनिश एक्झाम बट सेफ्टी कम्स फर्स्ट हेल्थ कम्स फर्स्ट some people will have money to go to private hospitals but many of them are dependent on GMC आता पिक्चर पळयलें जाल्यार सगळे GMC बेड फूल हा हॉस्पिटल गेल्यार GMC and how many messages from Kutturi then from Chimbal side here everywhere North Coast area Mapsa side family more त्यांका कोविड झाला and they are answering this सगळे stress and so how can you make a student study through stress is the biggest factor. They might even kill themselves. Will the CM take responsibility for the stress given? They can get even a massive heart attack. So please requesting the CM to please consider this as youth. They have to be at least at home. In the fire, like this is not what they should be doing. Listen to them as the earlier and please postpone. Even last year TIVA exams have been gone online or CBSE board. Why Goa board is so stringent on online? This is also dangerous for the teachers. And for the people, they going home too. There might be children back home or their brothers, sisters, their family members, grandparents. Transmissions up there. All the states are taking precautions right now. CM, please requesting you, please reach that time hasn't passed. Even last year you all cancelled the ZP elections 2 days before pandemic and that time there were only 2 cases. There are 900 cases now reported. आणि तुम्ही examining करता, election करता, सगळे करता तुम्ही. Who will come out? Beyond हा सगळे ऐका तरी people will say party करता हे करता ते करता not all are doing it what about those parents who have been keeping the children at home who have been taking care who have been studying and who are also scared to answer exam त्यांका virus घेऊन आणि they bring it at home म्हणून request करता की this present सरकार listen to the youth because youth are not the future youth are the now and they have to be in good health now. So please, examination, you can even have it online. It's pandemic. Anything can happen. If you can go studies online, exams also can go online. But please don't allow transmission to happen because you don't know who will be carrying the virus. Request Kotta, please, mark the Sutra Kotta. Thank you. तुम्ही झाल्या प्रोटेस्ट उभे राहिले Sorry? प्रोटेस्ट उभे राहिले Yes, because actually, I would have come early पूण आमचे ग्रामसभा आसले तालिगांव सो ते काबार करून आतां हिंगा आयला मागीर मडगांव येता आय एम गोइंग टू मीट अप विथ द स्टुडंट्स इन मारगांव ऑल्सो सो वी एज सिटीजन्स आय नो आमकां आय हॅव अ 10-year-old सन एट होम म्हाका पासून सिनियर सिटीजन्स ट्रान्समिशन जावंक शकता पूण दिस इज एवरीवेर देर इज प्रोटेस्ट हॅपनिंग इन गोवा आमचें सरकार आयकना लोकांचे हो सरकार कोणाचो लोकांचोच न्हू लोकांचें आयकपाक जाय आनी प्लीज जे स्टुडंट सांगता मातशें पोस्टपोन करात कोवीड स्टुडंट्स आहा 5 जाणांनी म्हाका व्हॉट्सएप म्हाका प्रूफ आहा 5 जाणांनी मॅम आय हॅव गॉट कोवीड म्हणून आय एम स्ट्रेस्ड आउट हाऊ टू स्टडी 103 फीवर तांकां आहा हाऊ दे विल स्टडी प्लीज आय डोंट नो वॉट द सरकार इज थिंकिंग इफ देयर चिल्ड्रन हॅड टू गेट कोवीड दे वूड हॅव टेकन 14 days हॉलिडे तांकां प्रोविजन आहा सेपरेट सेंटर करता म्हणून सांगला की फॉर स्टुडंट्स हू गॉट कोवीड does he know if he's a doctor ताका गमपाक जाय न्हू बाबा कोवीड जाल्यार इतले त्रास जाता your system is not proper even after you come out of covid immune system becomes weak how will the students focus and study please requesting the CM requesting all and he's part of the education board sir requesting you postpone it because CBSE is postponing that they will get better marks than our Goa board students so when they go for an interview they will say Are Baba during your 12th exam you got first class second class because they have not got time to study but CBSE students will get either first class or distinction the differentiate kornaka when there is a race for something it should be a race together CBSE and Goa board should have the race together so that marks can be together so requesting a differentiate kornaka if central is doing the change even Goa board should listen and do the change because this is our students studying in Goa this is our Goa board our person Goa board शिकला आणि it's very important that we should voice up for our youth. Request करता सरकार please जिथून तुम्ही change करून postpone करात or have it online either one of it. Thank you very much. I'm Jagdish Bobe. I'm representing Goa Forward Party. I've come on behalf of the party, Vikas Sarkar President, and we are extending our full support to the demand of either postponement of exam or offline exam. Online exam.
ऑफलायन एग्जाम प्रॉब्लेम कितें जालो पळय बोर्डूच दिसता एग्जाम इन अ कोवीड एग्जाम इन अ कोवीड आयज म्हणटा आयसोलेशन सेंटर करता आयसोलेशन सेंटर फॉर वॉट स्टुडंट्स आर नॉट इन प्रॉपर स्टेट ऑफ मायंड एक वयर पडटा सगळ्यांक आनी त्या स्टेजीन शिकप जायना आनी 12th स्टँडर्ड इज वेर दे गो फॉर दे मेक दर करियर म्हणजे फुडार फूल लायफाची एग्जाम 12थाचेर आसता आनी दॅट इज गिवींग ऑल युअर ब्रांचीस आनी ती फियर आसत जाल्यार भुरगे एग्जाम करूंक पावना सारकी द स्टेट ऑफ मायंड आतां आयसोलेशन सेंटर म्हणटा सो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द नॉर्मल स्टुडंट एंड अ कोवीड पेशंट वाय दीस डिस्क्रिमिनेशन हॅज टू बी गिवन सो आमचो कंप्लीट सपोर्ट फॉर दीस प्रोटेस्ट और द रिक्वेस्ट और डिमांड की आयदर एग्जाम पोस्टपोन करा लेट दीस कोवीड सिच्युएशन सबसायड मातशें थंड जावं न्ही आयज अशी परिस्थिती आयल्या ऑक्सिजन गव्हर्मेंटान मुवमेंट बंद केलो कित्याक शॉर्टेज ऑफ ऑक्सिजन येता हॉस्पिटल्स पळया बेड्स अरेंजमेंट करता पूण खऱ्या हॉस्पिटलान वचून पळयशात जाल्यार जमनीर न्हिदता पेशंट एका बेडार 2-3 पेशंट न्हिदता अँड दीस वील बी अ टायम बॉम्ब दीस एग्जाम सेंटर्स वील बी अ टायम बॉम्ब और कोवीड बॉम्ब टू स्प्रेड दीस व्हायरस स्प्रेड दीस डिसीज आनी हे जे 12वेचे भुरगे आसा आयज जण एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक लागून जगता जे कितें करता ते भुरग्यांक लागून आनी भुरग्यांचे लायफ डेंजरान घालून हो गव्हर्मेंट इतलो सेन्सिटीव कसो जालो कांय कळना देर इज एब्सोल्युटली नो डिसिजन कमिंग फ्रॉम द गव्हर्मेंट 5 दिसांनी एग्जाम आसा 24th एग्जाम सो देर हॅज टू बी सम relief given to the student. Either you postpone or have online. And online also, I think, lot of network issues. Normal classic network na. Online classes, burgyanche जायत na. Then what GB they are giving it is not sufficient. Every mobile company, whatever mobile company you take, network you take the GB, whatever amount you do, it is not sufficient. So आमचे ऑनलाईन इतले ॲडव्हान्स ना की वी कॅन हॅव ऑनलाईन एक्झाम सो इट इज बेस्ट टू पोस्टपोन दीस एक्झाम्स टेक द फियर आउट फ्रॉम द स्टुडंट्स माइंड वेअर दे कॅन स्टडी कम्फर्टेबली आणि 100% कॉन्सन्ट्रेशन जावनी फोकस जावनी ऑन द स्टडी सगळ्या भुरग्यांचो फोकस आसा ऑन देअर हेल्थ और हाव टू सेव और हाव टू इवेड कोवीड व्हायरस स्प्रेड ऑफ कोवीड व्हायरस. So I demand again to the government who is so insensitive on each and every issue to postpone or have online exams. Thank you. We want